मुंबई एसीबीने केली कारवाई. दनिश मर्चंटाक गोंयांत अटक. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमाचो तो लागसारचो मनीस दनिश चिकना म्हणटाले. ड्रग्साचे केसीत अटक. नावेलच्या एका थळाव्याक मडगांव पुलिसांनी बेदम मारला म्हूण कागाळ पीडित एडबर्ग परेराचेर जीएमसीत उपचार सुरू. गंभीर जखमी. पुलीस उपनिरीक्षक निलंबित. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान मोर्ले सत्रिका घराक उजो. शशिकांत केरकाराचे घर. 5 लाखाचे लुकसाण. ऑक्टोबर महिन्याच्या उटंगरात शेताचे बरेच नुकसान. कृषी कार्ड धारकांकूच न्हय तर कार्ड नासतल्यांकूय भरपाई दिवची मागतात शेतकार. दिवाळीचो बोनस अजून पेंडिंग आसा म्हूण सगळे 48 स्मार्ट सिटी बसीचे ड्रायव्हर. अकस्मात स्ट्रायकार प्रवाशांची धांदल. प्रश्न सोडयता म्हूण कदंब महामंडळाचे आश्वासन. उपरांत संप फाटी. करंजाळी दर्यावेळेर परवाने घेनासतना आंतरराष्ट्रीय ओशन मॅन इव्हेंट आयोजित केल्ल्यान आयोजकांक 50,000ची फायन. नुस्तेकारांचे प्रश्न घेवन आरजीपी नुस्तेमार संचालकामेरेन. SIR लागू केल्ल्या उपरांत 34 ऑफिसर बदल्यो. विरोधकांचो बोवाळ. राज्य वेंचणूक आयोगान आपयली बसका. जनसुराज्य पक्षाचो फुडारी प्रशांत किशोराचे नाव बिहार आणि पश्चिम बंगालच्या मतदार वळेरेंत. पुरावे मुखार. किशोराक कारणां दाखय. भारताची रशिया वांगडा विमान निर्मिती क्षेत्रात ऐतिहासिक कबलात. हिंदुस्तान एरोटेक लिमिटेड आणि रशिया युनायटेड एअरक्राफ्ट कॉर्पोरेशनामधी करार. 8वें वेतन आयोगाच्या स्थापणुकेक केंद्र सरकारची मंजुरी. 50,000 कर्मचाऱ्यांक केंद्र सरकाराची भेट.